Sogli ami ektai sauya, sogli ami lagi soya, dunia dewa wakaruya, alonanso takasoya, taronatu kolom dunia, Shivitatu Surutonia Angka Burgyak Tuwatakun Tucharajan Burun Pahun Nevamenu Loli Burchi Nistayachi Bulbul Fushi Soma saya solatulas ulang kaya tu sodimas taronak tu korok dunia cerita tu suruh dunia angka burgyak tua takun Tucharajan burun pahun. बाबा भयणीनो सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुका आयल्यो. आयच्या ह्या दिनवासींच्या बलिदानान प्रिया फेर्नांडीस आपलो वाडदीस समारंभता. ताचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आनी सगळीं देणी तिका फावो जावंक आमी कोतकोत्यान मागुया. तशेंच आयच्या मिसांत आमी मागतल्या इजाबेल गॉमेज आनी लेस्टर तोर्कादो तोर्नाटो आपलो वाडदीस सोरुमता. ह्याय भयणी चिरण बाबाचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयज साद्या काळाच्या निमाण्या आयताराक पवित्र सभा स्वामी जेजू क्रिस्त सोगटा सोर्वांचो राजा ही दोबाजीक परब सोबरमता. आयचे परबेक आमी विशय घेतला जेजू रायपणान तूं येताय. जेजू क्रिस्त सोगटा सोर्वांचो राजा ह्या स्वता विशीं कोलोस्कारांक समजणी दिवन सांत पावलू बरयता. ताचेच वरवीं स्वर्गार आनी संवसारांत सगल्यो वस्तू रचल्यात दिसतात त्यो आनी दिसनात त्यो. आयची परब आमी जेजू क्रिस्त सोगटा सोर्वांचो राय म्हूण वळखून घेवंक ताका आमच्या जिविताचो राय करूंक आपयता. आमच्या जिविताच्या दर एका भागान जंय खासगी जिवितान कुटुंबीक जिवितान व वेवसायीक जिवितान सोम्या जेजूक आमच्या जिविताचो राय करून ताच्या राजाच्या तत्वां प्रमाणे आमी चलूंक हे मिसाचे भेटेन आमकां कृपा मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेट देवाक मानतात तसली जावं आमच्या पातकांचो उगडास करून जेजू कडेन कांय पावटी आमच्या जिविताचो राय राजा मानून घेवंक आमी चुकल्या. देवाचें बोगसणें मागुया. बरोबर म्हणून हांव पातकी सोड पोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो सगळ्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटांतल्यान पळय सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो ह्या पासवाक सदांच सांगपाक मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो वचन खातीर आमच्या सर्वेस्पराक विनंती करात प्रार्थना मागता. सोड पोतवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia
देवाकून सोडली आणि शांतीच्या इष्टा संसारी सर्वस्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सबोधवेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका निर्वासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकाडा देवाकून सोडली आणि शांतीच्या इष्टा संसारी सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकदाच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक पोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवाकून सोडली आणि शांतीच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगतली देवा बापाची महिमेची सुख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवाकून सोडली आणि शांतीच्या इष्टा संसारी प्रार्थूया. सोरपोतवेदार आणि सासणाच्या देवा आमच्या दोयाळ बापा तुझ्या मोगाच्या पुताक सगळ्या सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रोचनां सोपून एकवटान नवी करूंक तुजी खोशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलोली सगळीं रोचनां तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावो म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजभोट चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाची सगळीं कुळां हेब्रोन म्हणटात थंय दाविदाशी आयली आनी तांणी ताका सांगलें पळय आमी तुज्या मासा आनी रोगताची सावलू आमचेर राजवट चलयतालो तेन्ना इस्रायल पोरचेचो तुवें सांबाळ केलोय आनी सर्वेस्परान तुका म्हणलें तूं म्हजे पोरचे इस्रायलाचो गवळी आनी फुडारी जातलोय. इस्रायलाचे सगळे जाणटे हेब्रोन मोळार राजा फुड्यां आयले आनी सर्वेस्परा उचीर दावीद राजान तांचे कडेन एक करार केलो आनी तांणी दाविदाचेर तेल ओतून ताका इस्रायलाचो राजा केलो. देवाचे उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचूया सगळीं म्हणया. संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसलेम तुज्या दारवंट्याचेर आमची पावलां तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब. संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. थंयसर कुलां सोडून येतात
सर्वेस्पराची खुलांती तुवें सर्वेस्पराचें नांव वखाणूंक इस्रायलाचो कायदो तुयसोर मांडल्यात मनशोबीच्यो सोदरो दाविदाच्या गोराण्याच्यो सोदरो सोबाब Santo Spirit, anum borit, सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. बागेवन पावलून कोलोस्कारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप बावा भयणीनो खुशालकायेन बापाक आर्गां दियात कित्याक भोगतांच्या उजवाडीत दायजांत तुमकां वांटो दिवंक ताणें तुमकां पुर्ती केल्यात. ताणें काडोकाचे पदवेंतली आमकां सोडयली आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आमकां उतरायली. ताचे सोवे आमकां सुटका आनी पातकाचे बोगसणे मेळटा. जेजू क्रिस्त दिसना त्या देवाचो उपकार आनी आख्खे रोचणेचो मालगोडो. ताचे वरवीं स्वर्गार आनी संवसारांत सगल्यो वस्तू रोचल्यात, दिसतात त्यो आनी दिसनात त्यो, शिवासनार बसपी, राज चलोवपी, ओदीपट्टी वो अधिकारी आसा ते सगळे ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रोचलां. सगळे रोचणे आदीं तो आसा आनी तोच सगळे एकवटान सांबाळटा. पवित्र सभा ताची कूड आनी तो तिचें मस्तक. तो ओरोंक देखून सोगटांत पयलो जावचे खातीर मेल्ल्या मदलो मालगोडो कसो तो मेल्ल्यांतलो तो पुनर्जिवन जालो. ताचे सोवे सगळी सुपूर्णाय आसची म्हूण देवाक मानले आनी ताचेच उद्देशी ताणें कुर्सार विकरायलोल्या रोगता वरवीं शांती करून स्वर्गावेले आनी संवसारांतले सगल्या रोचनाक आपणा लागीं संधान करून एकवटूंक हीच देवाची खुशी जाली. देवाचे उतोरे उद्गार सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सोदो. आमच्या बापा दाविदाचे राज येता तें सोदो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लोका परमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोक उबो रावून पळयतालो पूण वडील जेजूच्यो मोस्कोऱ्यो करून म्हणटाले आनी दुसऱ्यांक सोडयली. हो देवान विचून काडलेलो अभिशिक्त जाल्यार आनी आपणाकूच सोडोवचो. शिपायूय ताच्यो केश्तायो कोट्टाले आनी लागीं येवन ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवांचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी. आनी ताच्या माथ्या वयर बरोवन मारलोलो लेख असो आसलो, जुदेवांचो राजा हो. कुर्सार उमकळटल्या चोरांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हटलें, तूं क्रिस्त न्हय तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली. तेच कास्तीक तूं सांपडलोलो आसतना तुंय देवाक भियेनाय. आमकां तरी हें नितीन फावो जाला. आमच्या कर्तुबा प्रमाणे आमी भोगतांव.
पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हटलें, जेजू, रायपणान तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगतां, आज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ porto mahane. Magari tuka Krista. मोगाच्या म्हज्या भयणी बाबांनो, आज सेवा धर्मीक वर्साचो निमाणो आयतार आनी जेजू सोगटा सर्वांच्या राजाची आमी दोबाजीक परब समोरुमता. जेजू आख्या रोचनेचो मुनीसकुळाचो राजा. आमी जायते पावटी जावं पोत्रांचेर जायते तरेन आयकलां संवसारी राजा कशे जियेतात ते. पूण जो आज आमी नियाळ करतले ह्या संवसारी राजांचेर न्हय, पूण सोगटा सर्वांच्या राजाचेर आमचो जेजू क्रिस्त सोमी. ताचें रायपण वो ताचें राज कसलें आनी आमी सगळीं ह्या जेजूचे वांगडी म्हणटूच ह्या रायाक पुरता तसलें जिवीत वो ताच्या राजकुळाक सोंपता तसलें आमी जिवीत जिवची गरज. जेजूक बापान धाडलो सोमेस्तांचे सोडवणे खातीर. जेजू स्थापूंक आयलो मोगाचें राज. जो मोग बाप करतालो पोरचेचो, होच मोग मनशांक वांटूंक जेजू संवसारांत आयलो. देखून जेजूचें राज मोगाचें राज. जेन्ना तो ग्रेस्त तरणाटून जेजूक विचारलें, सगळ्या कायद्या मदें व्हडलो कायदो खंयचो? जेजून सांगलें, एक आसा, सगळ्या जिवितान तुज्या दोनया देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. एके भाशेन मोग कितलो गरजेचो, बुन्याद सगळ्या बरेपणाची अशें जेजून दाखोवन दिलें. देखून ह्या जेजूच्या आमी वांगडी, ताच्या राजाचे वांगडी म्हणटच आमच्या जिवितान एकूच वस्त आसूंक जाय आनी ती म्हटल्यार मोग. आनी जूंय मोग आसा थंय सगळी बडती आसा, कित्याक गॉड इज लव. देव म्हटल्यार मोगूच आनी होच मोग आमी देवाचो करता तो आमच्या बाबा भयणीचो करूंक जाय. आनी अशें आमी केलें जाल्यार आमी जेजूचे वांगडी, ताच्या राजाचे पुरते वांगडी आमी जावंक पावतले. जेजू जल्मून आयलो तेन्ना अशें बडव्यांनी गायलें, महिमा देवाक सर्गी आनी शांती सगळ्या मनशांक. जेजूचें राज शांतीचें राज. शांती सवस्काय जेजू घेवन आयलो आनी म्हटलें, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तसली शांती न्हय. संवसाराची शांतीक आशेता तो मनीस थोड्या वेळान शांती सवस्कायेन जियेता, पूण हांव दिता ती शांती सोरोन सोरोना तसली शांती. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ही जेजूची शांती आमी घेतल्या जाल्यार आमच्या जिवितान ही शांती घेवंक आमी आयती आसूंक जाय. एक इश्ट सांगतालो, शेजानीन बोरें घर काडलां पूण पावसाचें उदक आमच्या बाटांत सोडलां. ती शांतीन जियेता, वयल्यान म्हणटा जाता तें कर,
म्हाका सरपंच बरो आसा, म्हाका MLA बरो आसा. हें कसलें गाय जिवीत आमी जियेता. दुसऱ्याक दूख दिवन, दुसऱ्याक त्रास दिवन हांव शांतीन जियेता गाय. आनी अशे तरेन हांव दिसपट्टी मिसाक येवन जेजूक म्हज्या जिविताचो दोनी करूंक जाता गाय. असलें जिवीत जियेत जाल्यार जेजूक मानता गाय. आनी आमी ह्या जेजूच्या राजाचे वांगडी आमच्यान आमकां म्हणूंक जाता जायत. हें आमी जोण चिंतची गरज. खुर्सार उमकळटना जेजून बापाक मागणें केलें, बापा तांकां बोगोस. जेजूचें राज बोगसण्याचें राज. पेद्रून विचारलें, जेजू कितले फावटी हांवें बोगसूचो? 70 फावटी 7? ना, 7च फावटी ना. जेजू म्हणलें 70 फावटी 7. जाता तितले फावटी तुजो भाव तुजी भयण चुकता बोगोस. आमकां सगल्यांक बोगसण्याची मनशां जावंक देव आपयता. आनी जेजू आमकां आपल्या उतरांतल्यान कितलीच बोगसण्याची गजाल, बोगसण्याची शिकवण आमकां दिता. तिचे मोन्नाचे दीस एके भाशेन बोगलीक पावलोले. तिका निमाणो संस्कार दिवपाचो आसलो, तरी पूण अशी उद्गारताली ती, ही अस्तुरी आवय, हांव मरून इफेर्नान पासून गेल्यार वचूं, पूण हांव म्हज्या पुताक आनी सुनेक बोगशिचें ना. मोन्नाचो बेट तिचेर पावलोलो. तिका बरे भाशेन समजायतालो, तिच्या मनान वचो नासलें. एके भाशेन इतली दुस्मानकाय तिच्या आंगान रोगतान भरलेली की ती भायर उडोवंक आनी जेजूचें बोगसणें दिवंक ती घडो नासली. मोगाच्या म्हज्या भयणी बाबानो, हें तर आमच्या जिवितान बोगसणें ना. दुसऱ्यांक आमी बोगसूंक तयार ना जाल्यार जेजूचे राजाचे पुर्ते वांगडे आमी जावंक पावचे ना. कित्याक जेजूची शिकवण बोगसण्याची, ताचें राज बोगसण्याचें. देखून हें करूंक तो आमकां आपयता. आनी सोर शेवटी जेजूचें राज ल्हानविकायेचें राज. खुर्सार मोरो पर्यान ल्हानवीक खालतो तो जालो. जो आपणाकूच वयर काडटा ताका देव खाला उडयतलो, पूण जो आपुणूच ल्हान जाता ताका देव वयर काडटलो. देव मंदिरांत मागणें करूंक फारिसेवान तो पातकी आयलो तेन्ना त्या फारिसेवान व्हडलें व्हडलें मागणें केलें, पूण त्या पातक्यान सादें ल्हानविकायेन आपूण पातकी म्हूण ओळखून मागणें केलें. आनी जेजू म्हणटा ताचें मागणें देवाक पावलें. तुज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, आनीक सेवाधर्मीक वरोस सोंपता. आमी आयच्या दिसान ह्या सुमानान नव्या सेवाधर्मीक वर्सान भितर सोदचे पयलीं देवा मुखार थोडो वेळ सारची गरज. आनी आख्या सेवाधर्मीक वर्सान हांवें कितले रेतीर केले, कितलीं कुमसारां केलीं, कितली मिसान वांटो घेतलो, कितले फावटी तेज केलो, कितले म्हजे खासगी मागणी केले. म्हज्या जिवितान ओत्मीक वाटेन वाड जाल्या काय हें गरजेचें. हो जेजू म्हजो देव गवडी, तो आमची राखण करता. जसो आमकां बागून पावलू कॉलस्करांक बरोवन उगडास करता, ह्या जेजू उद्देशीन सगळें बरें रचून आयलें. आनी हांव आनी तूंय ह्याच जेजूक आमचो गुरू स्वामी म्हणटा. प्लस आमी ह्या सुमानान आयज आनी ह्या सुमानान आमकांच विचार करची गरज आसा, कितली ओत्मीक वाटेन आमी वाडल्या काय. देवाच्या उतरांतल्यान आमी कितली गिरेस्त जाल्या आनी खुशाल जावया आमी ओत्मीक वाटेन ग्रेस जाल्या जाल्यार. आनी आमकां दिसता जसो जेजू म्हणटाली, पोरजां म्हाका फकत ओंटांनीच वाकाणटा, पूण तिचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. असलें म्हजें जिवीत जालां काय. हांवें ज्यो वस्तू केल्यात त्यो फकत वयल्या वयर केल्यात,
ताची ह्या ओत्मीक गिरेस्काय आपणाक वावर करूंक नाजाल्यार जेजू आयज आमकां नव्यान आनीक संदी फावो करता. आजून आमकां हो चान्स आसा देवाच्या राज्याचे पुर्ते वांगडी जावं. त्याच पवित्र आत्म्याचें बळ आनी तोच जेजू ह्या पवित्र आल्तराचेर उंड्या सोऱ्याच्या रुपान येता. आमचीच भेटोवणी ताका करुया आनी ताच्या राज्याचे पुर्ते वांगडी आमकां करूंक म्हूण कोतकोत्यान मागुया. सगळीं उबी रावया. आमचो बाबार्थ जिवो करून म्हणुया. सोत मानता देवा जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या बरोबर समलो आगवाद वयताय सोरमलो पोस्ताकार ताणे कोस सोसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो ताका लिपिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या देवाच्या चाळीसव्यात बसला. थंय तांची बेन मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान सभे भक्तांचो एकतात पत्नीचे भोगसणे कुडीचे सासणाची जीवीत. आमेन. आनी आमच्या बापा मुखार आमची थोडी मागणी बाबार्थान आनी कोतकोत्यान उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू रायाचो पाटलाव कोत्ताना दिल्ल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावूंक तशेंच जेजू रायाची वळख दुसऱ्यांक दिवंक बारी वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी जेजू रायाच्या तत्वां प्रमाणे चलूंक मोगाचो नितीचो आनी एकवटाचो समाज बांदून दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक बरे नमुने ते जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. आमच्या दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांक जेजू क्रिस्ताची ओदीक आनी ओदीक वळख घेवन तांकां आपल्या कुटुंबीक वेवसायिकी आनी खासगी जिविताचो राय करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे फिरगोचे पासत मागुया. आमचे फिरगोचेन सगळे तरेचो भेदभाव वेगळोचार आमी पयस करूंक सगल्यांक एक सारकें लेखूंक मोगान एकवटान जियूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. बापा, ही आमची मागणी बाबार्थान तुका उबारल्या आनी च्यावंड्या नोंत्रेक आमच्या काळजान आसात. साणी आपणा पासत माग म्हटलां तांचे सोमेस्ता च्यावंडे ह्या आल्तराचेर दवरून तुजी खुशी जाल्यार ते सगोट आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, पातकांचें बोगसणें जोडून सगळ्या मनशांक तुजें बेगीन हाडून तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत सोमेस राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बहारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर्फकाली आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माकून केलोय सासणांक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सोर रोचणेचो. शांतीची तो निर्मळ बोली खुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपाडली. सगळे रोचणेक आपल्या अधिकाराक काल हाडून एक सासणीक आनी सर्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें ओपून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राज नितीचें, मोगाचें आनी सवस्कायेचें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sosal pora tuja voi mama, usagin tuka soy soy. Sorves pora cina rieta tagaso, usagin tuka soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंडेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपुरगो ठुया Sari conosci buona pormi, tu è l'acqua solo l'insomnia. Sosaracia, sorbonara, amci sorbonco. बापा, जेसूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराके प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडसलीत मुखामळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पुती बागीवोन जुसे, बागयोन धर्मदुता सांत जुसेवास, बागयोन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं, त्या जेसू सांगाता, त्याच जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोत वेदार बापा, सुरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडबुडणाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज सकायो, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां नायकांत येवंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुडणारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती द्या. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
होच तो सोगता सर्वांचो राजा जेजू क्रिस्त आमचो सोमी इस्ती देवाची शेली संवसाराचें पातक काडटा ती शेळेच्या जणांका पयलीं सगलीं आमी सुभागी सोम्या देवाची दुर्देवाची म्हाका फावना तुझ्या शास्त्रांत म्हाका आवडली क्रिस्ताची कूड सस्तीच्या इच्छुकाक सांगा Moja jonakeya babur goshi bosa moja kuri rokta goshi dado saya moja jonakeya babur goshi bosa moja kuri rokta goshi dado saya Jesus живет уже, Сауди живет уже, Иисус живет уже, Сауди живет уже, Иисус живет уже. Jesus живет уже, Сауди живет уже. Mudah-mudahan wadah jiwa borong Tumi surut saya Tusiak jiwa borong Mudah-mudahan wadah jiwa borong Tumi surut saya Tusiak jiwa borong Jesus живет уже, Сауди живет уже, Jesus живет уже, Сауди живет уже, Jesus живет уже. Jesus живет уже, Сауди живет уже. Jesus живет уже, Сауди живет уже,
Gesù Civituce, Saudi Civitopce, Gesù Civituce, Saudi Civitopce, Gesù Civituce, Saudi Civitopce. म्हाका पवित कोर, क्रिस्ताचे कुडी मोशें तारण कोर, क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कोर, नाणय म्हाका उदकान कडवळाच्या, पवित कोश्टानो म्हाका गोड कोरात, तूं बरव्याचे येसू चितान म्हाका आयक, तुज्या कायांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो हांव सोरूंक कोरींच दिवं नाका, वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजे सोरशी येवं तूं म्हाका फरमाय, भोगता सांगाती तुका वाकाणच्या. आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सोमी जेजू क्रिस्त सोगटा सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दोबाजीक परबे दिसा उमोद जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां, तेंच जिवीत सासणीक वैभवान सर्गीन ताच्या राजान आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. लग्नाच्यो चिटी. देवाचे कृपेन आनी गोजमातीच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरल्यांत मेविल्टन क्लेस्टन फेर्नांडीस आंकवारपूत, इनासियो फेर्नांडीस आनी वियोला फेर्नांडीस रावता रातवाडो नावेली, एस्निया वेलेन्सिया फेर्नांडीस आंकवार्दू, पाश्क्वाल फेर्नांडीस आनी सेंड्रा फेर्नांडीस रावता बेले नावेली, मायरन फेर्नांडीस आंकवारपूत, जुजे इनासियो रोजारियो फेर्नांडीस आनी फातिमा सुनीता फेर्नांडीस,
रावता सारवडो नावेली आनी क्विन्सी फेर्नांडीस आंकवार्दू मिंगेल फेर्नांडीस आनी जोस्फीन फेर्नांडीस रावता मारगांव दोवोडे लॅन्सलट लॉरेन्सो आंकवारपूत आवेलिनो आकिल्यो लॉरेन्सो आनी सुक्रिना फेर्नांडीस रावता दियाल्गोना नावेली आनी बोनिता रेना पिकाडो आंकवार्दू मानुएल पिकाडो आनी लुसी पिकाडो रावता नेवरा तशेंच केविन सोजा आंकवारपूत सांतान बोश्त्यांव सोजा आनी एलिझाबेथ सोजा रावता आकेबाश नावेली आनी इमिलिया सायला सिल्वेरा आंकवार्दू ऑस्कर सेबी सिल्वेरा आनी नैना सिल्वेरा रावता मारगांव तशेंच ब्लिंटन टोनी मास्करेनस आंकवारपूत जोकी राहुल मास्करेनस आनी लुइजा गोमेस रावता मांडोपा नावेली आनी स्विझल गॉयस आंकवार्दू रुजारियो गॉयस आनी सुक्रिना गॉयस रावता कोलवा तशेंच सेल्सन अँटनी रॉड्रिगीस आंकवारपूट डायगो फिलोमिना रॉड्रिगीस आनी मिलाग्रिना आलेलुया फिलिप रावता कोलवा शालिनी फेर्नांडीस हिचे लागीं आंकवार्दू रुजारियो तेर्तुलियानो फेर्नांडीस आनी आंतोनेत फेर्नांडीस रावता रावोरा नावेली तशेंच माली जुदस ट्रेवर डायस आंकवारपूत फ्रांसिस्को डायस आनी विक्टोरिया रॉड्रिगीस रावता बेले नावेली आनी युरियल आल्जिरा कार्दोजो हिचे लागीं आंकवार्दू फ्रांसिस्को शावेर कार्दोजो आनी बेन्सिला सांताना कार्दोजो रावता बेले नावेली तशेंच टेरल जोस्पिनो कार्दोजो आंकवारपूत आपोलिनारियो अँटनी पीटर कार्दोज आनी तेरेजिना फालेरो रावता मारगांव वेर्फिना आगुस्ता दिएश हिचे लागीं आंकवार्दू जोझफ हॅनरी कॅजुटन दिएश आनी वेरोनिका दिएश रावता नागमोडे नावेली तशेंच ली कार्वालो आंकवारपूत सेबास्टियान शावियर कार्वालो आनी एल्सा सिसिलिया कार्वालो रावता कोलवा फ्रेमोंता तामारा दा सिल्वा हिचे लागीं आंकवार्दू फ्रांसिस्को शावेर दा सिल्वा आनी मारिया एतेल्विना क्रिस्टिना क्वेलो रावता फ्रादिले नावेली ह्या समेस्त आमच्या लग्नाक फुडें सरतल्या बाबा भयणां खातीर आमी मागुया आनी कसली आडकूड आसल्यार इगोज मातीच्या कायद्या प्रमाणे तुमी सांगून दिवचे कलोवण्यो आमचे आस्कानी रुजाय सायबिणीची नोवेना परब आनी त्याग फेस्टिवल बरे भाशेन जावंक आमकां जायत्या जाणांचो आदार मेळ्ळा सगल्यांक आमचे दिनवास आनी रुजाय सायबिणीचे मजतीन देवाचो पोट आशिर्वाद आमी तुमचेर मागता काल सोनवार इगोजेची सफाई केला फिरगोज गवडीक सभा ह्या संस्थेच्या बाबा भयणांक आनी आज ह्या मिसाची मांडावळ सांबाळटल्यांक आमची शाबासकी येता त्या सोनवारा इगोजेची सफाई करूंक सकाळीं 8:45 वाजता मारयेची फौज SSVP CFC PAT पॅट ह्या संस्थेंतली बाबा भयणां आज आमचे फिरगोस तरणाट्यांक जमात सकाळीं 11 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत आज आमचे इगोजेन हिंदी भाशेन मिसाची भेट सांजे 3 वाजता आज आमच्या गवडीक वर्साचो निमाणो आयतार जेजू क्रिस्त सोगट्या सर्वांच्या राज्याची दबाजीक परब आमी समरमता हीच संदी घेवन आमी आमच्या आख्या नावेलींच्या फिरगोजेन पवित्र संस्काराचे पुरसांव काडटले पुरसांवाची मांडावळ आमी आमच्या PPC वांगड्या वरवीं तुमकां धाडल्या जेजूक आमच्या वाड्यान घेवन बरे भाशेन तयार जावया 21 फाल्यां जानेर आनी फेब्रेर म्हयन्यान लग्न जावचे आसात तांकां आकारणेचें शिबीर आसतलें सांजे 6 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत आदी शिबिरां चुकल्यान तांणी येवचें येता त्या आयतारा तावन 5 ते 10 वर्सांच्या भुरग्यांक
8:30 वाजता दोतोन आनी त्या उपरांत मिसाची भेट इगोर्जेन जातली. तेच परी 11 ते 15 पिरायेच्या भुरग्यांक 8:30 वाजता मिसाची भेट रोजरी हॉलांत जातली. त्या उपरांत दोतोन येता त्या आयतारा सेवा धर्मीक सेवकांक जमात सकाळीं 11:15 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. डिसेंबराचे 1 ते 11 पर्यंत आमची फिरगोस तरणाटी नातालांक कशे भाशेन तयार जावचे हे विशीं आदवेंताचो संदेश घेवन तुमच्या वाड्यांनी येतली. एका वाड्यान 1 वराचो तांचो देखावो जातलो. सगळी मांडावळ PPC वांगड्या वरवीं आमी तुमकां धाडटले. डिसेंबराच्या रुजाईच्या पावलांचेरूय ती मांडावळ छापून येतली. आमच्या तरणाट्यांक उमेद दिवंक आनी तांचो संदेश घेवंक सगल्यांनी एका वाड्यांक थारायलोल्या दिसा आनी वेळार हाजीर जावचें. मारगांव कोमनिदाद हिच्या शे होल्डरांक एक कळोवणी. 2017, 2018 आनी 2019 ह्या वर्साचे शेअर्स डिविडंड्स वांटतले. ह्या म्हयन्याच्या 27वेर, 28वेर आनी 29वेर 27, 28 आनी 29 सकाळीं 10 ते दनपारच्या 1 वाजता पर्यंत मारगांव कम्युनिदाद हॉलांत. इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फीस्ट बोर्ड वायज फीस्ट कलेक्शन 17,08,830 रुपया. 9 दिसांची नोवेना आनी फीस्ट कलेक्शन जाला 17,17,01,000. टोटल एक्सपेंडिचर 11,50,09,520 रुपया. आज पासून बोर्ड वायज कॅन्टिनांतल्यान एनावोर्ड आयल्या ती म्हटल्यार 1,60,060 रुपया. ह्या दिल्ल्या हिशोबा बाबतींत कोणाकूय कितेंय विचारूंक जाय जाल्यार ऑफिसांत येवन विचारचें. सोंपून गेल्ल्या फिलीप लोबो हाच्या नांवान ताच्या घरच्यांनी आमची इगोर्जेक एक लॅपटॉप भेटयला. तांकां आमी दिनवासता. फिलीप लोबो हाका सर्गीचें सूख आनी ताच्या घरच्यांक बरी भलायकी मागली. उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. जेजूक आमच्या जिविताचो आनी कुटुंबाचो राय दोनी करूंक वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Jesu amcharaya, Jesu amcharaya, soy Jesu amcharaya, Jesu amcharaya, obiectai salvia, sobe masar vosru. Jesu amcharaya, soy Jesu amcharaya, Jesu